मोठ्या संख्येन हजारांच्या संख्येन लोक आज जमा झाले आहात। आज आम्ही पळयता की आमच्या ह्या रुमडामळ एरियांत गेली कितलीशी वर्सां आमचो 21 दिसाचो गणपती आणि हो गणपतीचे लाखोनी लोक हे दर्शन घेवपाक येता आणि अशें म्हणटा की हो गणपती सगळ्यांक पावता। त्या खातीर आजच्या दिसा हांव सगळ्यांक शुभेच्छा व्यक्त करता आणि ज्या ज्या लोकांनी ज्या ज्या देवा कडेन जे गणपती कडेन मागला त्या इच्छा पूर्ण करची अशें मागता। आणि आमचे स्वामी समर्थ देवस्थानाचे अध्यक्ष बाब जयेश नायक हो एवरी इयर हे मोठ्या धमाक्यान हो उत्सव साजरो करता। तेन्ना मागता की सगळ्या लोकांनी ह्या उत्सवाक सहभागी जावचे आणि आमी ताका मडगांवचो राजा अशें गणपती म्हणटा। तो 21 दिसाचो गणपती आयज विसर्जन जाता, सगळ्यांनी तातूंत भाग घेवचो आणि आमच्या ह्या गणपती कडेन तुमी सगळ्यांनी जी कितें मागणी मागता ती पूर्ण जाता अशें म्हणटा। तेन्ना तुमी सगळ्यांनी देवा कडेन मागता की तुमकां सगळ्यांक बरें आयुष्य आरोग्य दिवचें आणि तुमच्या मनान ज्यो कितें विचार त्यो पूर्ण करच्यो अशें मागता। देव बरें करूं म्हणटा। गणपती बाप्पा। आज 18वें वर्ष आमी 21 दीस गणपती पुजता। कोरोनान सुद्धा 21 दीस गणपती हो आशिल्लो। ही गणपतीची आनी स्वामी समर्थ तशेंच काशी विश्वेश्वराची कृपा आसा। तेन्ना हे आतां गणपती विसर्जन मिरवणूक जी आसा ती भायर सरोन हांगासरल्यान मारुती मंदिरा कडल्यान पॉवर हावस थंयच्यान आके कडल्यान विशान थिएटराच्या दारांतल्यान आमी बँक ऑफ इंडिया आनी थंयच्यान दामबाबाचो जो पॅड आसा त्या पॅडाचेर मानवंदना दिवन पॅडाक असो उजव्यान वळसो घालून सकयल कातकार बिल्डिंगे कडल्यान आमी ओव्हरब्रिजा कडल्यान सकयल येवन आमी आपसो जागेश्वर आनी थंयच्यान तळेबाना वयल्यान आमी मुंगला वयलो जो कोलवा आनी मुंगूळ रोड आसा तो घेतले। थंयच्यान रवींद्र भवन आनी थंयच्यान जे दामोदराचे पिंडी म्हणजे लिंग आसा त्या लिंगाची जी तळी आसा मारुती चौगुले हेज्या शोरुमाच्या फाटल्यान हेजें फाल्यां सकाळीं 3 ते 4 वरांचेर विसर्जन मिरवणूक जातली। विसर्जन जातलें तेन्ना ह्या मिरवणुकीक जवळ जवळ 1.5 लाख लोक ह्या सगळ्या गणपतीच्या दर्शनाक येतात आणि भरपूर उत्साहान पावस पडो वारें वादळ आमकां कांय लागना। आमी हांगासरल्यान जी दिंडी घालून स्टार्ट करता ती शेवट मेरेन आमची दिंडी चालू आसता आणि तितून सगळ्यांचो आमकां भरभरून प्रतिसाद मेळटा आणि ह्या लोकांकूच लागून ह्या गणपतीचें नांव जें आसा ताका उपमा पडलेली आसा मडगांवचो राजा महागणपती गोमंतकाचा महागणपती नवसाला पावणारा अशें म्हणून तेजी ख्याती आसा आणि आयज तो विसर्जनाक लागून चल्लेलो आसा। सगळ्यांक तुमकां जाता तितल्या लोकांक जेंचे मेरेन ही मेसेज पावता तेंचे कडेन मागता तुमचें काम सुट करूं येया सगळे जाण मडगांव आणि आमी आनंदोत्सव साजरो करुया आणि भरभराट करुया सगळ्यांची। श्री गजानन महाराज की जय, गणपती बाप्पा श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय, श्री काशी विश्वेश्वर महाराज की जय, श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।